तुम्ही एक गजाल फाटले पे खूप बरी सांगिल्ली की आपण ज्या जाग्यार वचून इश्यूज घेतले, ज्या जाग्यार वचून आपण काम केले त्या जाग्यार आपल्या मतं कमी पडली म्हणून, आणि ज्या जाग्यार आपण पावलो नाशिल्लो थंय आपल्या मतं चढ पडली म्हणून. बरोबर. की कोणी तरी बरे तुम्ही म्हळे काय विजय बाबान म्हळे की तुम्ही आज आमकां हांगा आपयल्यात तुम्ही पण मतं तुम्ही काडून बीजेपी मारता म्हणून. हय डायरेक्ट ही खंत आसा तुमकां? विजयान पळय आमी थंयसर जर गेल्ले पळय पेडण्यां जर गेल्ले जाल्यार पेडण्यां आमी थंय मतांक लागून वचोंक नासले हें डायरेक्ट हांव सांगता कित्याक आमचे थंय टॅक्सीकार ते ग्रुपान आसात. आमचे टॅक्सीकार आसा. आमचे टॅक्सीकार मोपा एअरपोर्टाचेर आसा. जेन्ना आमचे आरजीचे भुरगे आमकां आफयतात आनी कित्याक आमी तांकां रिप्रेझेंट करता ते आमकां रिप्रेझेंट थंय करतात. आमचो एबसन्स आसा हें आमकां तरी दिसता की आमी आमच्या भुरग्यांक लागून थंय उबे रावना म्हणून. फाल्यां मतां कोण मारतलो कितें मारतलो तो तेंच्यान डिसिजन घेवपाक जाय. जर मतांचेच आमकां आसलें जाल्यार आमी आनी भरपूर थंय पॉलिटिक्स करपाक शकताले. आमकां थंय पॉलिटिक्स करपाची ना कित्याक तो रायटाचो हक्काची गजाल आसा आनी जे रेव्होल्युशनरी गोन्स हेच्याय पयलीं घेता. ज्या जाग्याचेर आमचे भुरगे ना त्या जाग्याचेर पासून आमी वचून फॉर एग्जांपल म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे भुरगे कोण ना व्हडले पूण आमी थंय वचून तो फुलाकारांचो विशय घेता. ती फुलाकारां खंय रावता तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची आमकां खबर ना. आमी तांकां गोंयकार म्हणून पळयता आनी गोंयकार म्हणून तेंच्या वांगडा उबे रावता. तेंचे ना जाल्यार आई तूं खंय रावता गे तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची आमी कोणाकूच विचारूंक ना अजून कित्याक आमकां ते पडलेलेच ना. आमी थंय वोटाक वोट घेवपाक लागून वचोंकूच ना. सो आरजीची जेन्ना आरजी असले विशय घेता तेन्ना आमी वोट विचार करिना. वोटींग करतले आमकां आतां कळ्ळां बाबा वोटींग जर हाडटले जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय. मेन म्हटल्यार लोकां कडेन पर्सनल कनेक्ट करपाक जाय आनी आमी त्या डायरेक्शनान काम करता.